बाब आरचे रॉक वाचाच्या कोंकणी उलोय लंडन फुलोय रेडिओ 99.8 FM साऊथ हॅम्प्टन लंडन हाच्या मार्गदर्शनाखाला ह्या कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. बाब रॉकवाज ही आमची कोंकणी मायभास तो फुडें व्हरप खूब वावुरता. तुका बाब आमची काळजांतांव शाबासकी. तर आतां तुमच्या मुखार सादर करता डेझी रॉड्रिगीसाची कविता स्वप्ना. स्वप्ना स्वप्ना पुरी जातात काय? स्वप्ना खरीच पुरी जातात काय? जशें जशें त्या सोमतीरान लारां खेवताली त्या चान्न्याचे रातीक तुजी आनीक म्हजी स्वप्नां हांव सपनेताली. तुजी आनीक म्हजी स्वप्नां हांव सपनेताली. तुजो परमळ तुजो तो परमळ मोगा वा रे वा तेन्ना पासून घुंवतालो म्हज्या नाकाच्या कोनशा कोनशांनी. एका खुर्सा मुखार तूं म्हज्या सांगाताक जुरार जाल्लो. एका खुर्सा मुखार तूं म्हज्या सांगाताक जुरार जाल्लो. तुवें म्हाका सोपूत दिवून आमचो आवंडो पुरो केलो. तूं म्हाका हांसोयतना हांव मुरगोटोन हांसो. सगली जिवितांतली खुशालकाय तुज्या सांगाताक रावन मेवो. वड्ड्यार तुज्या हात दवरतकच काळीज तुजें धगधगतालें. म्हाका तुज्या वेंगेंत पळेवून तेवूय दिसता मुरगडटालें. सांगाताक स्वप्नां आमी सपनलेलीं जायते आमी उलोयलेलीं. एका मिनटाक एका वराक तशेंच एका दिसाक तुजेंच रूप दोळ्या मुखार हाडून हांव तुजीच वाट पळयताली. सदांच तूं म्हणटालो त्या देवाचेर दवर विस्वास. देवा लागीं भावार्थान माग खालती तूं जाव सगल्या मुखार. काजारी जिवितांत तुज्या सांगाताक खुशाल आसा. वय तुज्या सांगाताक खुशाल आसा. तूं दुखांत आसल्यार तुजी ही पोतीन सूख हाडून तुज्या सांगाताक आसा. तूं दुखांत आसल्यार तुजी ही पोतीन सूख हाडून तुज्या सांगाताकूच आसा. भियोवपाची कसलीच गरज ना. देवान आमच्या एकवटार बेसांव घातलेलें आसा. वय आतां म्हज्यान म्हणो येता चिंतलेली स्वप्नां पुरी जाता जेन्ना तुका देवाचेर आनी एकामेकाचेर विस्वास आसता. देव बरें करूं.